सकाळी उठलेल्या वेळार आमचे पयले मागणें जाय सायबा, जावं म्हज्या चिंतनांनी, जावं म्हज्या उतरांनी, जावं म्हज्या करण्यांनी, जावं म्हज्या संबंधान कोणाकच हांवें अन्याय करिनासतना रावोंक, कोणाकच दुखेनासतना रावोंक तूं म्हाका कृपा दी, तूंच म्हाका सांबाळ. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हांव तुमचे लागीं पोरू मनशाक देवान आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचला हाच्या विशयांत उलोवन आसलो. आमी देवाचे सारके जावन आसा. देवाचे सारकें इमेज ऑफ गॉड आमचे थंय खंय आसा गी म्हणल्या विशयांत तुमचे कडेन उलोवन आसलो. थोडे बरोवपी आमचे देवाचे सारके आमच्या आत्म्यांत आसा म्हणटात, आनी थोडे सांगतात कुरपेच्या जिवितांत आसात म्हणून, आनी थोडे सांगतात आमच्या गिन्यानांत मोतींत आसा म्हणून, आनी थोडे सांगतात आमच्या कुडींत आसा म्हणून. हांवें सांगचें जाल्यार देवाचे सारकें मनशांत आसा, इन द ह्युमन सेल्फ, इन द ह्युमॅनम, इन द व्हेरी नेचर लायफ ऑफ ह्युमन पर्सन. ते कुरपेच्या जिवितांत मात्र ना. मनशान पाता करना कृपा होगदायल्या वेळारी देवाचें रूप आमचे थंय आसा. आमचे कित्तून परस केदोळा म्हणस मनशापण आसा गी, आमी मनीस जावन आसा गे, ते दोळ मनासर आमी देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन आसलेले हांव. केदोळ मनासर आमी मनशापणान जियेत हांव गी. मनशापणान म्हळ्यार बरेपणान जिवोवचें म्हणल्यार अर्थ न्हय हांगा. केदोळ मनासर आमी मनीस जावन आसलेले हांव गे. केदोळ मनासर देवाचे सारकें आमचें थंय आसतलें. एकलो पातकी जावं दी वा सांतीवन जावं दी, एकलो ग्रेस जावं दी, गरीब जावं दी, एकलो भुरगें जावं दी, प्रायवोन जावं दी, दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, हर एक मनीस देवाच्या सारक्याचो जावन आसा, देवाचें प्रतिरूप जावन आसा. हें आमी क्रिस्तांवांनी, कातोलिकांनी देवाचें उतर समजून घेतल्यांनी हें आमी समजून घेवंक जाय. हें समजून घेवचें मोतीन मात्र न्हय, आमच्या संपर्कान. हांव एका मनशाक मेळटा आसतना तो देवाचें सारकें जावन आसा म्हणून हांवें समजून घेवंक जाय. शिवाय त्या मनशा थंय कितें म्हाका मेळटा ताचें जावन कितलें हांवें घेवचें, ताका हांवें कशें चलोवचें अशें चिंतचें न्हय. तें भावार्थाची साल न्हय, ती कातोलिकांची साल न्हय. तूं जर तर एक इमाज पळयताय, सांजुवेची इमाज पळयताय, सांजुवे इमाज सांज जावन आसा, मरयेचो पती जेजूचो पस्को बापूय म्हूण तुका भोगता, ताका मान दिताय. तशेंच तुज्या पेल्या पळयतना, पेलो म्हळ्यार कोण, जावं पुरो तुजे पतीन, जावं तर पुरो तुजो पती, जावं पुरो तुजी भुरगीं, जावं पुरो तुजे आवय बापूय, जावं पुरो तुजे शेजारी, जावं पुरो पेलो, जावं पुरो तुजो दुस्मान, तुका कश्ट दिलो मनीस, जावं पुरो तो पातकी कोटेपणान जियेता, स्कांदलाची जिणी जियेता. हर एक मनीस, हर एक दादलो आनी स्त्री देवाचें प्रतिरूप जावन आसात. होय, देवाचें प्रतिरूप जावन आसात. हें आमी सदांच समजून घेवंक, मोतीन दवरूंक, तें भोगूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तेन्ना आमची जिणी, आमचो संपर्क, आमचो संबंध बदलता. आनी कितें म्हळ्यार जर तर पेलो देवाचें प्रतिरूप जालें तर जाल्यार, आनी तें निजाकी सत्तें देवाचें प्रतिरूप जावन आसा,
ताका कितेंय म्हणी हांवें कांद केलो तर जाल्यार, ताका नश्ट केलो तर जाल्यार, ताका फावो तो मान दिना जाल्यार देवाक मान दिनातल्या बरी जाता. This is the foundation of human right. This is the foundation of divine right. आमी पेल्याक मान दितना देवाक मान दिल्या बरी जाता. देवाचें प्रतिरूप जावन आसा तें. हे एक सत आमच्या सदांच्या सालींत रोंबोवंक जाय. आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक हें शिकोवंक जाय. ती सुकोवन पडल्या वेळार तांकां तिदवून व्हरूंक जाय. ती झगण पडटना तांकां वाट दाखोवंक जाय. आमी सुवार्थी जावन आसा. आमी सुवार्थी जावन आसा. हर एकलो मनीस सुवार्थी जावन आसा. एकल्या पळयतना ताचे तान पिळचें कशें गी म्हूण चिंतात. ताचे तान कितलें वडचें गी म्हूण चिंतात. तूं तर बिजनेस करताय तर जाल्यार ताचे तान चड पयशे घेवचे कितले गी म्हूण चिंता करता. आनी एकलो जर तो कॉन्ट्रॅक्टर जाता जाल्यार ताका आनीक थोडें बील करचें कशें गी म्हूण तांकां थोड्या पटी ओडणी येता जावं पुरो. आनी एकलो दुसऱ्या कामांगारा दवरता तर जाल्यार वावराड्यान दवरता जाल्यार ताचे तान चड वावर घेवचो कसो गी म्हूण तो आशेता. आनी वावराडी उणें काम करन चड पयशे घेवचो कशें गी म्हूण येता. एका उतरान सांगचें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक पिळोवंक पळयता हांव. आनीक आमच्या सुवार्थपणान आमकांच लाभ मेळोवंक पळयता. जर तर आमकां समजणी आनी भोगणी आसा, पेलो तो जावं तो वावराडी जावं तो कुटुंबाचो सांदो सांगाती दादलो वा स्त्री देवाचें प्रतिरूप म्हूण कळ्ळें जाल्यार कितलो आमी मान दिना. तर आमी पेल्या थंय आमचो संबंद वाडोवन दवरतना देव तो देवाचें प्रतिरूप म्हणल्यार सत आमकां बगूंक जाय. तें प्रतिरूप वाडोवन येवंक साध्य आसा. एका पात्राक मनशेचें प्रतिरूप मेळना. ताच्या फोटोक ताचें प्रतिरूप म्हूण येत, ताच्या इमाजी ताचें प्रतिरूप म्हूण येत. पूण एका पात्राक पातो जावनूच आसतना मनशेचें प्रतिरूप म्हणून सांगूंक जायना. एका फोट्याक ताचें सारकें आसा, एका इमाजीक ताचें सारकें आसा, देखून ताचें प्रतिरूप जावन आसा. म्हळ्यार मनशांतय मनीस जावन आसतनाच देवाचें प्रतिरूप आसा. आमी पातकी जाल्यार देवाचें प्रतिरूप आमचे थंय आसा. वी आर इनवायलेबल. आमकां कसलेच कश्ट दिव नजो. पेल्याक आमी कश्ट दिव नजो. आमच्या सैमांतच आमच्या मनशापणांतच देवाचें प्रतिरूप आसा. म्हळ्यार संपूर्ण कांय तें आसा म्हूण सांगूंक जायना. कायनान आबेला जुशी मारलेल्या वेळार देवा ताळो ताणें आयकलो. कायन खंय आसा तुजो भाव आबेल म्हणून. कित्याक देवा ताळो आयकलो? कायनान आपणाच्या भावाक कायनान देवाच्या प्रतिरूपाक जुशी मारलो, ताची कोणी करी. आनी देव ताचो धणी जावन आसा. देव ताच्या कडेन इसार करता. आनी त्याच कायनाक देव सांगता, कायन देदेस्पर जावन म्हाका मेळयले जुशी मारतले म्हूण सांगलेल्या वेळार ना तुका हांव राखतलो. जो कोणी तुका कांयच कश्ट दीस जाल्यार ताका फावो ते कश्ट मेळटले म्हणून सरस्वती देवता सांगता. आमी देवाचें प्रतिरूप जावन आसा. हें प्रतिरूप सारकें वाडोवन येवंक आमकां जाता. कितलें वाडोवन येता गे तितलें प्रतिरूप चडोवन येता. पूण मूळपणान प्रतिरूप आमच्या मनशाच्या सैमांतच आसा. तें वाडोवन येवंक आमकां जाता. अशें म्हळ्यार एका जल्मल्या भुरग्या थंय देवाचें प्रतिरूप आसा. एका सांता थंय आसा. आमकां सायबिणी थंय आसा. आनी जेजू जावन आसा संपूर्ण प्रतिरूप, परफेक्ट इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड म्हणटा पळय पुस्तक. क्राइस्ट इज अ परफेक्ट इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड.
ताणें सांगली उतरां, all that he said, all that he did, and his very presence is the manifestation of the Father, revelation of the Father. ताची उतरां, ताच्यो करण्यो आनी ताची जिनीस बापाचे प्रेरण, बापाचो प्रतिरूप जावन आसा, संपूर्ण तरान प्रतिरूप जावन आसा. तशें आमकां देवान आमच्या सैमांत ताचें प्रतिरूप रूप दिलां जाल्यार तें वाडोवन येवचो कायदो आमकां आसा. देवाचें प्रतिरूप, वी मस्ट बिल्ड अप, वी मस्ट परफेक्ट द इमेज ऑफ गॉड that is implanted in us. We are made to the likeness of God. That's why we are the image of God. देवाचे सारखे आमकां केलां, देखून ताचें प्रतिरूप आमी जावन आसा. आमच्या जल्मांत तें प्रतिरूप दिलां आनी देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. हें स्वातंत्र्य आमी गळसून देवाचे सारखे आमी मांडून हाडूंक जाय, सोडून हाडूंक जाय. तितलें आमचें प्रतिरूपय वाडोवन येता. हातूं आसा शांतीपण, हातूं आसा देवाचो अनुभव, हातूं आसा आमची वडविकाय. कितलें आमचें तें देवाचें प्रतिरूप आसा की तितलो हो संवसार आमकां मांडटा. तर देवाचें सारकें आमी मांडून हाडचें कशें ही म्हणल्यार सवाल येता. मोठवेन सांगचें जाल्यार पयल्या सुवातेर कितेंच पाता करिनासतना रावचें. जावं म्हज्या चिंतनांनी, जावं म्हज्या उतरांनी, जावं म्हज्या करण्यांनी, जावं म्हज्या दिश्टीन, जावं म्हज्या संबंधान, जावं म्हज्या आशेन, जावं म्हज्या संपर्कान, जावं म्हज्या जिणेच्या उद्देशान खंयच्याच तरान देवा आड वचचें न्हय. म्हणजे पेल्याक आड वचचें न्हय. केन्ना आमी पेल्याक आड वेता गी तेन्ना देवाक आड वेता. कित्याक पेलो जावन आसा देवाचें प्रतिरूप. पयल्या सुवातेर हें आमी जागृतायेन मांडून हाडी जाय पडटा. सकाळीं उठलेल्या वेळार आमचें पयलें मागणें जाय सायबा, जावं म्हज्या चिंतनांनी, जावं म्हज्या उतरांनी, जावं म्हज्या करण्यांनी, जावं म्हज्या संबंधान कोणाकच हांवें अन्याय करिनासतना रावोंक, कोणाकच दुखें नासतना रावोंक तूं म्हाका कृपा दी, तूंच म्हाका सांबाळ. दुसरें कितें गे म्हळ्यार देवान आमच्या जिण्याक आमकां सकत दिल्या, कुडीक आमकां सकत दिल्या, मोतीक आमच्या उजवाड दिला. देवान आमकां कृपा दिल्या. देव आमकां प्रेरण दिता. कितें करी जे करूं नजो म्हणल्यार आमकां शिकयता. देवाचे प्रेरणाक आमी खाण दिवचो. देवान दिली सकत आमी गळसूची. देवाची कृपा आमी मांडून हाडची आनी त्या सक्तीन पेल्याक बरें करूंक आमी प्रयत्न करचें. तेन्ना आमीच बरें जाता. केन्ना आमी कृपेन वाडोवन येता गी तेन्ना आमी आमचे देवाचे सारकें आमचें थंय वाडोवन येता. परतून सांगता, आमकां आतां अशें सवाल कितें म्हळ्यार आमच्या जल्मांतच देवान ताचें सारकें आमचें थंय घालां. आनी कित्याक देवाचें सारकें आमचें थंय आसा, आमी देवाचें प्रतिरूप जावन आसा. पूण मूळ वाटेन तें प्रतिरूप दिलां जाल्यार तें संपूर्ण कायेन ना. तें संपूर्ण कायेन पावो जाय जाल्यार देवाचें सारकें आमचें थंय वाडोवन येवंक आमी प्रयत्न करी जाय. अशें जल्मल्ल्या भुरगे थंय देवाचें प्रतिरूप आसा, सारकें आसा. आनी सांता थंय आसा. आनी जेजू क्रिस्ता थंय आसा. जेजू क्रिस्ता थंय संपूर्ण तरान आसा. ताचे वर्ते तरान आसूंकूच जायना. जल्मल्ल्या भुरग्या थंय तितलें ना म्हणयेत, कित्याक ताचें तें मूळ पाताक आसा. हें प्रतिरूप कशें वाडोवन हाडचें ही म्हणलें सवाल. आमच्या जिणेचो उद्देश जो भावा भयणी, तुका घर बांदूंक जाय, आस्त घेवंक जाय, बिजनेस करूंक जाय, तो एक उद्देश कर. ताच्याकी वर्त्या तरान देवाचें प्रतिरूप तुजें मांडून हाडचें कशें ही म्हूण चिंतून पळय. देवाचें सारकें तुजें तें मांडून हाडचें कशें, सोडून येवचें कशें, आनी तुवें ताचे सारकेचो जिवचो कशें ही म्हूण चिंतून पळय. मूळ उद्देश तो जावन आसा.
आनी हांवें सांगलें येदोळस हांव देवान दिल्या सक्ती देवा विरोध आमी घडसूं नजो चिंता जावन दी उलोवणें जावन दी या करणी जावन दी पेल्या विरोधी आमी वेचे न्ही कित्याक पेलो देवाचें प्रतिरूप जावन आसा पेल्याक आमी कितें अन्याय करतना देवा विरोध केल्ल्या बरी जाता ही एक वाट पूण हातूंच संपूर्ण तरां आटा पूण ना देवान आमकां सकत दिल्या सैमाची सकत दिल्या आतां पांयां बोळ दिलां आमच्या मती उजवाड दिल्या आमच्या विश्वाक देखून जाता आमकां गिन्यान दिल्या आमकां समजोनी दिल्या देवान जायती सैमाची देणी दिल्यात इतले मात्र न्ही सैमावरती कुरपेची देणी दिल्यात इतले मात्र न्ही देव पवित्र आमकां प्रेरण दिता ही देणी घडसून हे प्रेरण घडसून आमी देवा कसो मान दिवचो कशें आराधन करचें कशें उगडसूचें देवाचो मोग कसो बावटान कशें जिवोवचें ताचेर भरोसो कसो दवरचो या हें आमचें चिंतप जावंक जाय अशें चिंतून आमी जियेतना देवाचें सारकें आमचें तें वाडोवन येता देव दोळ्यान दिसना मू तर तसो मोग करता म्हूण समजूनचें कशें आनी एक जेजू क्रिस्तान आमकां एक बरी एक जाप दिल्या केन्ना आमी पेल्याचो मोग करता आमी तेन्ना आमी देवाचो मोग करता कित्याक पेलो जावन आसा देवाचें प्रतिरूप देवाचें भुरगें ताका संतोश दितना पावत्या निती सतान संतोश दितना देवाक दिल्ल्या बरी जाता देखून आमी पेल्याक संतोश दिवंक प्रयत्न करूंक जाय ताचे थंय आसो आमचो संपर्क ताका संतोशान वाडोवन येवंक जाय ताच्या जिवितान वाडा सारकें आमी प्रयत्न करूंक जाय आमचे थंय आसले सकत आनी आमकां ताचे थंय आसो संपर्क ताणें आपणाच्या जिणेन वाडोवंक एक वाट जावंक जाय वी आर टू मेक हिज लायफ एंड नॉट ब्रेक हिज लायफ आमकां संपर्का शिवाय जिवंक जायना एक सुरेंजी येयल्यार आमी बेगीनच पोंडाक वेता वय एक सुरेंजी येयल्यार आमी पोंडाक वेता बेगीनच वेता आज जायत्यो सवलती आसात पूण एक सुरपण सोडून गेला तर आमी एकामेकाक संतोश हाडचो कसो म्हणल्यार चिंतूंक जाय त्या दळा आमी देवाचें सारकें आमचें तें वाडोवन येता हे सारकें करता त्या दळा देवाचें प्रतिरूपी आमचें तें वाडोवन येता आमी जावन आसा देवाचें प्रतिरूप वी आर एम्बेसिडर्स ऑफ गॉड प्रतिनिधी जावन आसा आमी देवाचें प्रतिरूप देवाचें सारकें आमचें थंय आसा कांय आमच्या कांय चूक जाली जाल्यार देवा विरोध गेला तर जाल्यार आमी बोगसाणें मागचें आनी तितून आनीक परतून बरी जिणगी आसतली न्ही जावं देवाचें प्रतिरूप तूंय देवाचें प्रतिरूप वी आर एम्बेसिडर्स ऑफ गॉड आमी एकामेका मोगान एकामेका दादोसकायेन एकामेका संतोशान संतोश दिवन एकामेकाची जिणे वाडा सारकें प्रयत्न करचें तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जावन जियेतल्या देवाचेर संतोश पडटलो आमेन